येवकार हा समृता कणगावकर. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. बाळी केवणे गवे रेड्यांचे संकट. लोकवस्तेत भोंवतात बिंदास्त. शेतां केल्यात काबार. अधिकारी ओडटात कानार केस. गोंयांत अपघातांची माळ चालूच. मडगांवां स्कूटर आनी कारीक अपघात. स्कूटर रायडर आनी कार ड्रायव्हर दोगूय हॉस्पिटलात. आयज सकाळसावन मळबात पळोवपाक मेळ्ळी दाटिल्ली कुपां. उत्तर गोंयच्या कांय वाठारांनी शिरशिल्लो पावस. बुधवारा उपरांत कडकडीत वत. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बाळी केवण्या गव्या रेड्यांचे रुपान संकट आयला. लोकवस्तेत ते बिंदास्त भोंवतात. शेतां काबार करतात. रान अधिकाऱ्यांक कळयल्यार ते हालनात. दुसरे वटेन सरकाराच्यो येवजण्योय शेतकारां मेरेन पावनात. रोयिल्ले खावपाक मेळना. शेतकारांचो जाला पकवाज. दोनूय वटेनच्यान थापटा. आयकात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते केवणांक आसात आनी केवणां जे फार्मर्स आसात ह्या फार्मर्सा फुड्या आज आमी आसात आनी ज्या फार्मर्सांनी हांगा जी आपल्याली पिकावळ काडल्या ही पिकावळ कशी जनावरां नश्ट करतात, कशी तांकां त्रास करतात हे आज आमी तुमकां दाखयतात. आज जेन्ना आमी फार्मर्सा फुड्यान उलयला जो संदीप आसा तेजे कडेन उलयला त्या टायमार तांणी सांगलें की हे जे गवरेडे आसात हे गवरेडे येवन आमगेली आख्खी शेताची नाशाडी करतात. आज हांगा तेणी मिरसांग रोयले कडेन आसात, उशर रोयले कडेन आसा, जायती फळावर जे आसा हांगा रोयले कडेन. पूण हे जनावर जे आसात ही हांगा तांकां कांयच काम करपाक दिनात. आज हे काम करपाक दिना म्हूण आज तेणी सरी मारले कडेन आसा की ताका एक प्रोटेक्शन दिवपाक जाय. ही प्रोटेक्शन कितलो तेंप दितलो? फार्मर्स हो फार्मर्सच आसा. फार्मर्साक केन्ना फार्मर्स वयर सरना. कित्याक काय म्हळ्यार हांगा सरकारालो सपोर्ट मेळना. हांगा जर सरकारालो जर सपोर्ट मेळटलो जाल्यार सरकारान ह्या फार्मर्सांक हेल्प करपाक जाय. हेल्प करता जाल्यार ह्या जनावरां पयलीं जनावरांचो बंदोबस्त करपाक जाय. आज गवरेडे रानां काय मेळना म्हणून हे शहरांनी येतात. आज गांवांनी येवपाक लागले. कित्याक येवपाक लागले? रानां सगळी काबार केली, रानां काय ना. आनी हेजे खातीर ही गवरेडे आसात हे आज हांगेल्यात आनी आमी तुमकां गवरेडे दाखयतात कशे रस्त्याचेर चलतात, रस्त्याक कुशी आसात हेय गवरेड दाखयतात. आनी ह्या गवरेडाचो बंदोबस्त करचो आज हे शेतकार मागतात. आनी त्याच बरोबर आमकां कंपेसेशन दिवचे ना जाल्यार आमी जगप कशें? आमी फक्त हांगा शेत सांबाळीत रावप आनीक जनावरांनी खावप काय म्हणून हो शेतकारांचो प्रश्न आसा. आज जर सरकार हांकां हेल्प करना जाल्यार मुखार ह्या फार्मर्साचे किती जातले हे देव बाबडे जाणा. सद्याक ते मागतात की सरकारान हांगा हेल्प करचो म्हणून. ह्या जनावरांना आमकां गैरेड्यान इतले त्रास केला पळय कांयच दवरना ह्या गैरेड्यांनी. ह्या रानांतल्यान येवन हे सगळे उशेल बिशेल रोविल्ले सगळे खाता, नासाडी करता. तेन्ना आमकां शेतकऱ्यांक ह्या जनावर भरपूर त्रास करता. फॉरेस्ट बी ते काय करू शकना. फॉरेस्ट सांगले न्हू, फॉरेस्ट काय ना तुम्ही ते येयले न्हू कांयच एक आनी एक फावट जाल्ले मुखार ते गैरेड्यान काय ना केळी बिळ्यो काबार केल्ल्यो. आनी आतां ही परिस्थिती पळय हे सगळे माडी हे सगळे लोकांची पळय सगळे नासाडी करून उडयल्या गैरेड्यांनी. आनी गव्हर्नमेंट तेजे कांयच एक्शन घेतना. गैरेड्या कितें तरी करची म्हणून आमकां उपाय आयच दिना सरकारान, कांयच दिना आमकां. आज गैरेड्याची नासाडी केल्या मारपाक गेल्यार आमकां त्रास करता. गैरेड्या खातीर हे केल्ले कांयच मेळना आमकां. शेतकऱ्यांक कितें करपाचें कळना म्हाका. आज किती तुम्ही सरी मारतात? आज हे सरी मारून हे पळय आमी तांकां सेफ्टी खातीर सांबाळच पडटा आमकां. नाल्यार खावन उडयता सगळे न्हू हे पळय जनावरां. कांयच मेळना. आमी हेजे बरें कितले करून पळयलें आमी जनावरां खाल्लें पूण कांयच मेळना आमकां. मागता तुम्ही सरकारा असले जाल्यार मागताच आमी कितें आमकां कितें आमकां दिया म्हणून आमकां नुकसान भरपाई दिया म्हणून शेतकऱ्याचे आमचे कांयच दिना आज पर्यंत. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खनगांवकार आणि मनीषा जाधव. सध्या गोंय बॅनरांनी भरिल्ले दिश्टी पडटा. खास करून रस्त्या देगो बॅनर आनी पोस्टरांनी धापल्यात. कितल्या जाणांनी परवानगी घेतल्या घेवंक ना हिशोब ना. पूण दिसाळी टीव्ही चॅनल, FM रेडिओ अशी विविध माध्यमां आसूनय राजकीय पक्षांक आसूं वा आस्थापनांक रस्ते देगांच्यो सुवातो कित्याक आडोवच्यो अश्यो दिसतात कळपाक मार्ग ना. सध्या वास्को ह्या पोस्टरा वयल्यान उतरांचे गेर्र पेटला. वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान वास्को बॅनर मुक्त करतले अशें म्हटलेलें. पूण तेचे पार्टीचे आनी तेचे स्वताचे बॅनर सगळी कडेन व्यापून उरिल्ल्यान काँग्रेसीचो आदलो अल्पसंख्यांक मुखेली नाझीर खानान ताचे कडेन जाप मागल्या. इम्प्लिमेंट करता तर फूल इम्प्लिमेंट करा, ना जाल्यार सगळ्यांक अलाउड करा बॅनर घालपाक. तुमकां डिनाय केल्लें कितें केन्ना? ना आमी आमची MLAक लागून रिस्पेक्ट केले. आमची MLAन कितें तरी बाबा एक इश्यू घेला, बेस्ट इश्यू घेतला कितें वास्को फ्री जातले बॅनर. ना जाल्यार एवरी नुकडाचेर बॅनर आसताले, एवरी जंक्शनाचेर बॅनर आसताले, एवरी इलेक्ट्रीक पोलाचेर बॅनर आसताले.
सो दाजीन कितें तरी केलं आमी खूश आसले बिकॉज इज आवर MLA. बट MLA इम्प्लिमेंट करून MLA लॉ ब्रेक करता विच इज व्हेरी बॅड आनी ते बॅड इम्प्रेशन डिपार्टमेंटाक वयता, म्युन्सिपालिटी डिपार्टमेंटाक वयता. आतां कॅबलाचे इशू ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक वयतले. फाल्यां हांव CO कडेन वयतलो लेटर दिवपाक. COक लेटर दितलो बाबा आमचे MLA अशें केल्ले सो तुमी कितें एक्शन घेताय बॅनराचे अगेन्स्ट. COचो आन्सर देतलो मागीर हांव कितें आसा तें सांगतो. नाजाल्यार बॅनर काडपाचें आमकां रायट आसा न्हू. म्युन्सिपालिटी आमचे दाजीन स्वताक सांगला की बाबा बॅनर लागपाक जायना सो आमी काडपाक रायट आसा. इवन पब्लिकाक रायट आसा. जाल्यार वास्को बॅनर मुक्त करतलो म्हणपी पूण स्वताचेच पोस्टर लावपी दाजी साळकार कसो युक्तिवाद करता पळयात. हांवें पयलींच सांगलां की अशें आमी जे बॅनर्स लायता सिटीन तशें केन्नाच लावपा येना म्हणून आय वील बी द फर्स्ट पर्सन सगळ्यांनी सपोर्ट केलो टू रिमूव इट म्हणून. हें रिमूव करपाक कित्याक केलें नाशिल्लें. आज मार्केटाच्या भागान खंयच्याय भागान सगळ्या कडेन मेळटा ते आमी प्लास्टिकान बॅनरांनी कवर करता. हें तशें जावपाक जायना म्हणून. पूण हांवें तेन्नाच सांगिल्लें की म्युन्सिपालिटी आयडेंटिफायज प्लेसीस फॉर बॅनर. म्हणजे आमी बाकीच्या सगळ्या सिटींनी पळयल्या की आयडेंटिफाय केल्ले आसा प्लेसीस. म्हणजे व्हडल्या शहरांनी मुंबय जावं बेळगांव जावं अशे प्लेसीस एडवर्टायजमेंटा खातीर आयडेंटिफाय केल्या आनी एडवर्टायजमेंट तुमी थंयच करूंक शकता, ताच्या भायर करूंक शकना. सो म्हजो प्रस्ताव म्युन्सिपालिटी कडेन कितें आशिल्लो, लेट अस बी द फर्स्ट म्युन्सिपालिटी टू गो बॅनरलेस. आमी एक एग्जाम्पल सेट करया की आमी प्लास्टिकाक आमी हें दिवपाना म्हणून. एट द सेम टायम वी कॅनॉट स्टॉप समबडी फ्रॉम एडवर्टायझींग. आज पॉलिटिकल पार्टीज आसात, ताचीच एखादी पार्टी आसतली, तांची सद्या कांय तांकां हें ना, तांचे कार्यक्रम कांयच ना सो तांकां नाका आसतले. पूण आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यक्रम आसता, बाकीच्या खंयच्याय पार्टीचे कार्यक्रम आसतले, बिजनेसमॅनाक आपलो प्रोडक्ट एडवर्टायज करपाक एडवर्टायजमेंट आसतले, कोणाचे फंक्शन्स आसतली, NGOची थोडी फंक्शन्स आसतली, ही सगळी फंक्शन्स एडवर्टायज करप हो सगळ्यांचो रायट आनी आमी तो कोणाकूच स्टॉप करूंक शकना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आणि शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवाउपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यांतल्या रस्त्यांचेर अपघात जायत आसात. मडगांव गोमंत विद्या निकेतना लागसार सोमारा स्कूटर आनी कारी मदीं अपघात जालो. कारीन स्कूटरीक धपको दिल्या उपरांत स्कूटर उबी आशिल्ले क्रेटा गाडये पोंदा गेली. स्कूटर रायडर आनी कार ड्रायव्हर दोगांकय हॉस्पिटलांत व्हरून घातल्या. पळयात पुराय बातमी. विद्या निकेतना कडेन एक्सिडेंट जाला I-20 आनी एकटो स्कूटर घेवन जाणटी सिनियर सिटीजन ती भायर काडटाली बायक. ह्या I-20 सारको मारलो, ती सकयल पडली आनी स्कूटर क्रेटा पोंदान. हे चड रॅश ड्रायव्हिंग न्ही आनी इन द हार्ट ऑफ द सिटी. हे जाग्यार अशें करून चलयतले, हायवेर कितें चलयतले, हायवेर सारके तो ब्रीज बांदून तेजे वयल्यान उडयतले मग लोकांक. हे मातशें आमच्या ऑथॉरिटीन मातशें सिरियस एक्शन घेवचें हे रॅश ड्रायव्हिंगाचेर. सिरियसली चड एक्सिडेंट जावपाक लागल्यात आनी द ऑथॉरिटी हॅज टू डू समथींग अबाउट दीस विथ रिगार्ड्स टू ऑल दीस एक्सिडेंट रॅश ड्रायव्हिंग एंड ऑल. सो हांव इतलें मागणी करता की आमचे ऑथॉरिटी लायक मोस्टली पुलिसान आनी किंवा आमचे कोण आहा ते तेणी मातशें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार, श्वेता गांवकार आणि शिवानी सांगेलकार. हय, पोळेचो एक्सायज चेकपोस्ट स्वयंपूर्ण जाला पूण वेगळ्या अर्थान. कितें ना अशें ना. जळारां आसात, उदका पायप आसा पूण फुटला. चेकपोस्टाचे पाके मोडला पूण भिवपाची गरज ना. कापोतींनी धापल्या. जेवल्या उपरांत तोप धुवपाची गरज ना. माकडाच तोप घेवन पळटात. नळ बंद पूण टँकराचें उदक वापरतात. संडासाक, न्हावपाक आनी पियोवपाकय. नितळसाण आमचो देविदास गांवकर दाखयता. पोळेचो स्वयंपूर्ण चेकपोस्ट. ह्या हांकां नळ सुद्दां ना, टँकरान उदक हाडून आमी वचत थंय म्हणटा की गव्हर्मेंट सर्वंट आसा ते सारकी ड्युटी करना. गव्हर्मेंट सर्वंटाक खंय आपल्या सर्विसीचे पडोनच गेल्ले ना अशें आमी सदांच म्हणटात. पूण हे जे गव्हर्मेंट सर्वंट ज्या जाग्यार रावता आनी ज्या जाग्यार ड्युटी करता त्या जाग्याची तुमी परिस्थिती केन्ना तपासली आसतली. तांकां सदांच कसलो ट्रिटमेंट मेळटा आसतलो हाजो आमी केन्ना विचार केला आसतलो. जर तुमी विचार केलो ना आसत जाल्यार काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना तुमी कर्नाटकान वयता आनी जेन्ना पोळे चॅकपोस्ट मेळटा, ह्या पोळे चॅकपोस्टाचेर आशिल्ल्या एक्सायज आनी पुलिसेच्या ह्या कचेरीक तुमी येवन भेट दिवची. ह्या कचेरीची अवस्था इतली जाल्ली आसा की गेल्या वर्सा तांच्यांनी पावसाक
उदक पडटलें म्हणून प्लॅस्टीक घातली, ती प्लॅस्टीक आतां पूर्णपणे जाम जाल्या आनी व्हांवनच गेल्ली आसा. दुसरी गजाल ते छप्पर जवळ जवळ 1/2 मीटर डॅमेज जावन सकयल देंवला. ताज्या उपरांत भितर जो माळो आसता तांचो तोय माळो आतां पूर्णपणे पडपाच्या धडेर पावला. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार ह्या ऑफिसांक भितर जेन्ना ते जेवण करतात, जेवण करून किचनाक तशेंच दवरपाचें ना. जर तर दवरलें जाल्यार ते खेती खंय तोपूच घेवन वयता आनी जेवणच घेवन येता, अशी हास्यास्पद गजाल. आनी देखून ते जेवण केल्या उपरांत ज्या जाग्यार न्हिदता, ज्या जाग्यार बसता त्या जाग्याचेर मदीं हाडून दवरता. तिसरी गजाल म्हणल्यार ह्या ज्या जर कचेरीच्या फाटल्यान गेले ताका फाटल्यान एक टॉयलेट आसा, त्या टॉयलेटीचो जो वेस्टेज पायप आसा तोच पायप फुटला आनी ताच्या फाटल्यान सगळें हळशीक बुरशेपण जालां आनी मच्छराचें पैदास केंद्र जालां. उदकाची वेवस्था नाशिल्ल्यान नळ कोरडे पडला जाल्यार हांगासर टँकरान इल्लेशें उदक येता, तेंच उदक बॅरेलां घालता, तेंच उदक थंय दवरता आनी तेंच उदक ते पिता आनी अशा गंभीर अवस्थेन ते जगता. पळयात हांगासरल्या ज्या ह्या चॅक पोस्टाचेर आशिल्ल्या तांच्या ऑफिसाची विठंबणा कितें आसा ती. ही पळय टॉयलेटीची टाकी फुटल्या आनी सगळे टॉयलेटीचे वेस्ट वॉटर आनी सगळे बुरशेपणा हांगासर ओपन व्हांवता. एका सायडीन सरकार म्हणटा की स्वच्छ इंडिया स्वस्थ इंडिया. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेवक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आयज सकाळ सावन मळबात कुपा दाटिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. उत्तर गोंयच्या कांय वाठारांनी सोमारा हलको पावस पडलो. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण बुधवारा उपरांत वत येवन मळब नितळ उरतलें. ह्या सप्तकांत हवामान सुकें उरपाचो अदमास आसलो तरी मंगळारा कांय वाठारांनी गडगडा सयत हलकोसो शिवर जावपाची शक्यताय आसा. लोकांक भायर सरतना फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरपाची शक्यताय आसा. बोट दर्याक खाशेली शिटकावणी ना. 9 तारखेक हलको पावस. 10, 11 आनी 12 वेर हवामान सुकें. मंगळारा फांतोडेर दव. मंगळारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस. बोट दर्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.